विसवा उपरांत परत येवकार न्यू वाड्या वयली तळी गणपती विसर्जना खातीर तयार आसा। तळयेच्या सौंदर्यीकरणाचे पुराय काम जाल्लें आसा। लोकांनी बेटोच येदो व्हड बोवाळ केल्लो। आतां मुर्ती विसर्जना खातीर तळी तयार आसा म्हण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो उलयला। आरडेक्स खातीर मुरगांवच्यान झंड सिल्वा। आमचे वाडे लेखाचे काम चालू आसा। खूब जाणांनी टिका केले, हे फाटी गणपती कसो बुडोवपाक मेळटलो, टिका करपा जाय म्हूण करप आमकां आजी संवय जाल्ली आसा। आज वचून थिंगा पळोवया पब्लिकाक, थिंगा गेले 2-3 दीस रात काम करून आज एक बरी सदांचे भाशेन विसर्जन करपाक बरी आमी सोय केल्ली आसा सदांचे भाशेन। आनी फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता कित्याक जे डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार आमचे ब्युटिफिकेशन हे काम पूर्ण जातले, वाड्यार एक ब्युटिफूल जातली आनी तेन्ना एक परमनंट रॅम्पूय आसतलो। म्हणजे आज हे वर्सा आसा तेज्याहून आनी सुंदर आनी परमनंट स्ट्रक्चर आसतलो। पूण काम एक दिसान जायना, टिका करपा जाय म्हूण करप। आमी खंयचें काम करपाक केन्नाच फाटी उरलो ना आनी हे फुडेंय उरपाना। आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो विसर्जन बरे भाशेन रीत रिवाज सांबाळून करपाक जाय ते खातीर आमी थिंगा सगळे वेवस्था केल्ली आसा आनी हांव समजता लोक हेजो सदांचे भाशेन फायदो घेतलो। एकूच म्हाजी मागणी, जे सदांच शिस्तान आमी हे केल्ले आसा, एक डिसिप्लीन आमी ऑब्जर्व केल्ले आसा। कित्याक देवाचें काम करतना डिसिप्लीन आसपा जाय, मस्ती जावपा जायना। ती सदांच थिंगा बरे भाशेन आमी केल्ले आसा। हे वर्साकूय हांव समजता बरे भाशेन जातले आनी हांगा सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक हांव उनुनीत परबी दिता गणसाची, चवथीची आनी समजता की चवथे उपरांत आमी एक नवे भाशेन एक आमी संकल्प घेवया की समाजान कितें तरी बरें करण्यो न्हू जाल्यार एटलिस्ट चिंतना आमची बरी आसतली। करण्यो आमी करता कित्याक आमचें कर्तव्य, पूण कोणा कडेन करण्यो आसना एटलिस्ट चिंतना तरी दुसऱ्या कडेन बरी चिंतना आसूं दी। दुसऱ्या कडेन पळयतना, दुसऱ्या कडेन वागतना, दुसऱ्या कडेन वायट आमी कितें चिंतना मनान हाडनासतना तेन्नाच म्हाका दिसता समाजान बरेपण जातलें। नाजाल्यार देवाची भक्ती करून कांय फायदो ना। आमी पयले माणूस बरे जावपा जाय। आतांच म्हाका आमचे CEO सांगताली मातशें ते उशीर जालो कित्याक केसीस आयकता, एक शेजारी दुसऱ्या शेजार केस पेटयता, दुसरो भाव दुसऱ्या भावाचेर केस पेटयता, लास्टाक केसीस ते कडेन वयता। आमच्या पंचायतीनूय तेंच जाता। एक कितें मातशें कोण कितें वाडयल्यार दुसऱ्या कांय एक्चुअली अडचण कांय जायना, पूण नसाय जाता, नसायन तेजेर पेटयता, केस पेटयता। घे आमचे डेप्युटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर केस्योच घेवन बसता, मागीर आमकडे येता कांय जायना जाल्यार। हें आमी कमी करपा जाय।